नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमुगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडत आनी हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। हडफोडे वाठारांत खासगी हॉटेलांत कार्यावळीची तयारी करतना कर्नाटकांतल्या एका कामगाराक अचकीत विजेचो शॉक लागून आयले मरण, पुलीस करतात फुडलो तपास। ऑनलाईन लोन स्कॅमावरवी केपेच्या एका बायलेक सुमारे 1.12 लाख रुपयांची तोपी घालपाचो प्रकार उक्ताडार, केपे पुलिशेंत सायबर फटवणुकीचो गुन्यांव नोंद, फुडलो तपास आसा सुरू। शिवोले रेंटकारीचो जालो स्वय अपघातात एका पर्यटक जोडप्याक जाली दुखापत, परतून रेंटकाराचो अपघात जाल्ल्यान जाला बोवाळ। मोर्चे दर्यादेगेर खर दर्यांत सापडले दिल्लीचे 9 तरणाटे, लायफगार्डांनी तरणाट्यांक केले साल्वार, लायफगार्ड पुलिसांनी दिल्ले शिटकावणे कडेन दुर्लक्ष करून गेल्ले दर्यांत। काँग्रेस पक्ष हो एक व्हड महासागर, काँग्रेसीत प्रवेश करपाक आपूण खोशयेन आसा तयार, सांगता आदल्या मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमांव। आणि सारमानस फेरी धक्क्याचेर फेरी बोटींतल्यान भायर काडटना कार देवली न्हंयत, थळाव्यांच्या मसातीन उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी कार काडली भायर। आता खबरो विस्तारान। हडफोडे वाठारांत खासगी हॉटेलांत कार्यावळीची तयारी करतना एक दुखेस्त घडणूक घडली। कर्नाटकांतल्या एका कामगाराक विजेचो शॉक लागून मरण आयल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। फातोडेर ही घडणूक घडिल्ल्यान पुलिसांनी चौकशी सुरू केल्या। ऑनलाईन लोन स्कॅमावरवी केपेच्या एका बायलेक सुमार 1.12 लाख रुपयांची तोपी घालपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या बायलेन फेसबुकावेल्या जायरातीचेर आदारून मुद्रा रिणा खातीर अर्ज केल्या उपरांत एका अनवळख्यान तिच्या कडल्यान प्रक्रिया शुल्क, विमो, जीएसटी आनी हेर शुल्काच्या नांवान पयशे वसूल केले। मात रीण मंजूर जालो ना आनी भरिल्ली रक्कम परत मेळूंक ना। हे संबंधी केपे पुलीस स्टेशनात सायबर फटवणुकीचो गुन्यांव नोंद केला, फुडलो तपास सुरू आसा। शिवोले वाठारात रेंटकारीचो स्वय अपघात जालो। ह्या अपघातात एका पर्यटक जोडप्याक दुखापत जाली। अपघाताच्या वेळार ही दोगांय सोऱ्याच्या नशीत आशिल्ली अशी म्हायती मुखार आयल्या। तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या। कांय दिसां पयलीं शिवोले रेंटकारीक लागून अपघात जावन तरणाट्याक मरण आयिल्लें आनी एकलो भुरगो जखमी जाल्लो। आतां परतून रेंटकारीचो अपघात जाल्ल्यान परत बोवाळ जाला। मोर्जे दर्यादेगेर एक व्हडली दुखद घडणूक टाळ्या। दर्यांतल्या खर प्रवाहात सापडिल्ल्या दिल्लीच्या 9 तरणाट्यांक बुडपापासून लायफगार्डांनी साल्वार केले। लायफगार्ड पुलिसांनी परत दिल्ले शिटकावणी कडेन दुर्लक्ष करून पर्यटक दर्यांत भितर सरिल्ल्या खंय, पळयात पुराय बातमी। मंगळारा सांजवेळा दिल्लींतल्यान आयिल्ल्या सुमार 25 जाणांच्या पंगडांतले 15 जाण गोंयच्या मोर्जे दर्यादेगेर दर्यांत न्हावपाक आयिल्ले। दृष्टी मरीन आनी ड्युटीचेर आशिल्ल्या पुलिसांनी परत तांकां शिटकावणी दिल्ली, पूण ह्या शिटकावणी कडेन तांच्यांनी दुर्लक्ष केल्ले। दर्यांतल्या खर प्रवाहाक लागून हो पंगड खोल दर्यांत वचपाक लागलो। तातूंतले 6 जाण स्वता दर्यादेगेर परतपाक यश आयले, जाल्यार 9 जाण दर्यांत आडकले। परिस्थितीची गंभीरताय जाणून घेवन दृष्टी मरीनच्या लायफगार्डांनी तांकां बेगोबेग वाचोवपाचो यत्न सुरू केलो। रेस्क्यू बोर्डाच्या आदारान 4 जाणांक जेटस्कीच्या आदारान
दोग जाणांक रेस्क्यू ट्युबाच्या आदारान 3 जाणांक सुरक्षीतपणान सोडयले. दर्यादेगेवेल्या पंगडांक रोखडीच वैजकीय मजतीची व्यवस्था केल्ली. सुदैवान सगळ्या 9 तरणाट्यांक सुरक्षीत दर्यादेगेर हाडले आनी तांची स्थिती स्थिर आशिल्ल्याची म्हायती मेळटा. दर्यादेगेर लायफगार्ड आनी प्रशासनाच्यो सुचोवण्यो पाळप कितले म्हत्वाचे हाची परतून एक फावट पर्यटकांक जाणीवकाय जाल्या. वेळार एक्शन घेतिल्ल्यान व्हडलो अपघात टाळ्ळो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काँग्रेस पक्ष हो एक व्हड महासागर. काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी जर आपल्याकडे संपर्क साधलो जाल्यार आपल्याक खोशी जातली. काँग्रेसीत प्रवेश करपाक आपूण खोशयेन तयार आसा अशें आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमांव सांगता. ऐका. एक व्हड डोयरो काँग्रेस मध्ये ओलोशन ते काबार जायना ते चलत रावता समजला न्हू. सो तेमी जो पण तेमकां जाय तेका तेमी चॉयस केला आनी म्हाका दिसता मुखार काँग्रेस बरो वयतली मुखार. प्रॉब्लेम ना. तो एक्सपिरियन्स आहा न्हू, तो एक्सपिरियन्स आहा. सो लेट अस सी. सो तुमच्याकडे बीन गिरीश अप्रोच जालो जाल्यार तुमी कशें कितें पळयता? हांव हॅपी. म्हाका कितें प्रॉब्लेम. हॅपी टू जॉइन काँग्रेस. येस म्हाका प्रॉब्लेम ना. सारमानस फेरी धक्क्याचेर फेरी बोटींतल्यान भायर काडटना कार सरळ न्हंयत पडली. देवादेन कार चिखलांत रुतिल्ल्यान ती बुडूंक ना. देखून हे कारीत आशिल्ली गोबायल सुखरूप वाटावली. ही घडणूक मंगळारा राती घडिल्ली. टोंक सारमानस न्हंय मार्गावयली फेरीबोट सारमानस फेरी धोक्याचेर पावतकीच वासुदेव कुंकळकर हे आपले कार फेरीबोटींतल्यान भायर काडटाले. अचकीत तांचे कारवयले नियंत्रण गेले आनी कार रिव्हर्सान फेरी धोक्यावयल्यान न्हंयत पडली. सुकती आशिल्ल्यान कार न्हंयच्या दडेचेर चिखलात रुतली. देखून वायट घडणूक टाळ्ळी. हे कारीत वासुदेव आनी ताची घरकान्नय आशिल्ली. थळाव्यांच्या मजतीन उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी कार भायर काडली. मात हो फेरीबोटीचो धोको सामको धोक्याचो थारला. सरकारान बेगोबेग हो प्रस्न तडीक लावचो अशी मागणी उपसरपंच उमाकांतान केल्या. आयज जो इन्सिडंट घडलो हांगा एक स्विफ्ट जी फेरयेंसून काडटालो तेका अंदाज चुकल्याच्या कारणान तो उदकान पडलो आनी सुकती आसल्या त्या कारणान चिखल आसल्या कारणान ते गाडयेक डॅमेज जावंक ना आनी तेंची जिवाची हानी जावंक ना. ते देव आमकां खरेंच तांकां पावलो आनी ह्या स्थळांचे जे लोक आसले पळय त्यांच्या सहकार्यान तेका सुखरूप ते गाडये सकट तांकां वयर काडले. तशेंच फायर ब्रिगेडूय येयल्ली त्यांच्या पयले तेंच्यांनी प्रयत्न केले आनी आयज अशें आसा हो रॅम्प आसा पळय खूब डेंजरस आहा, स्लोपी आहा आनी परकी जे आहा पळय तांकां अंदाज येयना की बाबा कशें हें करपाचें. जे सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार जे महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाचे येता पळय ते आमी हांगा कन्फ्यूज जाता फेरयेक आनी मोठो इन्सिडंट हांगा घडटा. फाटीं 2-3 जाणांचो इन्सिडंट हांगा घडलेलो आसा. जिवाची हानी सुद्दां जाल्ली आहा आनी त्या खातीर हांव लोकांक सांगता आव्हान करता की अशे फेरयेचे धके आहा पळय तेन्ना सावधानान आपूण तुमचो ह्या फेरयेन प्रवास करचो. आनी सरकारा कडेन मागणी करता की हो जे रोड आसा जो स्लोप डावन आसा पळय तेचेर एक कसलो बरो एक प्रोजेक्ट बरो हाडून रोडाचो सारके ताका हायट दिवन हो लोकांक प्रवास सुखरूप जाता अशें करचें. आनी सरकारा कडेन हांव मागता की फाटीं जे आमच्या आमदारान एक प्रस्ताव घातला व्हडलो प्रोजेक्ट की तो रोड आमोणे जावचो तेवटेन तो जर जायत जाल्यार हांगासर प्रवासी कमी जातले आनी जे थोडे लोक आसा पळय ते वाटेन डायवर्ट जावन आमोणे वचून पणजे जावं खंयसर फोंडा वचपाचे थंयसर प्रवास करतले. तेन्ना आयज आमचो जो इन्सिडंट जो घडलो तो खरोच चिंताजनक आसलो आनी आयज आमच्या खरेंच गांवाच्या लोकांनी सहकार्य करून ताका सुखरूप काडलो. तशें अशें इन्सिडंट घडचें न्हू अशें देवा कडेन मागता. आमकां 19-15 कॉल येयले वासुदेव कुंकळकर म्हणून म्हणजे आपली खूप कार आहा ती उदकांत पडली म्हणून आमी ताबडतोब थंय गेले आनी पळयले तर कार ती उदकांत नासली. उदकां ते वयर घातली तिका आमी ते फोडयो घातले आनी वयर काडली. ते कारचो नंबर आहा GA03Y6131. तो कुंकळकर म्हणून तो शिरदोरचो मनीस इंटरव्यूसाठी न्हिदलो. आमी ती कार वयर काडली आनी एक डिटेल घेतल्यान आमी स्टेशन येवपाक येयले. ते कारण आनी कोण आसलो? तुजी बायल आनी तूं आसलो विजय कुंकळकर आनी वासू कुंकळकर. पण तांकां म्हणलें की जावंक ना. जावना डॅमेज बी कितें जावली मातशी खरफट जाल्ली आसली. चिखलान रुतली दिसता ती. कितल्यान ते देखची रुतली मातशी सकल पडली आनी तशी उरली.
उदकार वता म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सत्तरी शिंगणे गावात मंगळारा राती कडेन पणसाच्या झाडाखानी खोपीक उजो लागपाची घडणूक तडार आयली. बरें म्हणून बरें, कोणाक कसली दुखापत जाली ना. उजो पालो पिदान घडणूक थळार धाव घेत उजो आटपाक हाडलो. पळयात. दिवचलची वाठादेव वाठारातल्या न्हंयचे अस्तित्व संकश्टात आयला. ही न्हंय प्रदूषणाच्या चपक्यात अडकल्या. हे न्हंयचे उदक आटला आणि काळपट लेगीत पडला. दुसरे वटेन न्हंयत कोयर साचला, देखून सैमोगी हुस्को उक्तायतात. पळयात. दिवचलच्या वाठादेव वाठारात जी न्हंय व्हांवता ते न्हंयेचो महाराष्ट्रांतल्या तळेखोल वाठारात उगम जाला अशी माहिती आसा. कुडचिरेच्यान फुडें दिवचले मेरेन व्हांवपी ही न्हंय जिवनदायिनी आसा. मात वाठादेव वाठारात सध्या हे न्हंयेची सामकी दशा म्हळ्यार अवतिकाय जाल्ली आसा. वाठादेव वाठारात हे न्हंयेचे उदक आटिल्ल्याचे चित्र सध्या पळोवपाक मेळटा. तशेंच हे न्हंयेत वाठादेव वाठारात वचत थंय लाकडां आनी हेर कोयर व्हडा प्रमाणात साचिल्ल्याचे दिसून येता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वाठादेव वाठारात जी परप्रांतीयांची लोकवस्ती आसा ते लोकवस्तींतले लोक हे न्हंयेचेर कपडे धुतात तशेंच हेर घाण करतात अशें कळटा. दुसरे वटेन हे न्हंयेत पुराय व्हांवटी आनी वाठादेव वाठारात गोरवां धुतात अशें कळटा. ही जी न्हंय आसा ते न्हंयेचें उदक वाठादेव व्हांवटी आनी कुडचिरे वाठारांतली कुळागरां शिंपपाक वापरतात. देखून ही न्हंय राखून दवरपाची ही फुडाराची गरज आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 10 वर्सां पयलीं वाठादेव न्हंयेंतलो गाळ काडिल्लो. मात ताचे उपरांत हे न्हंयेंत जो गाळ आनी हेर कोयर साचला तो काडपाक कोणीच नदर दिवना. देखून हे न्हंयेची दिसान दीस अवस्था सामकी बिकट जायत आसा. हे जर न्हंयेचे जर अस्तित्व राखून दवरतले जाल्यार हे न्हंयेत जो गाळ साचला, जो कोयर साचला तो काडून ती नितळ दवरपाची सामकी गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. काँग्रेस पक्षात जाल्ल्या बदलाविशीं ज्येष्ठ फुडाऱ्याक हाची पूर्व कल्पना नाशिल्ली. हे विशयाचेर दिल्लीक चर्चाय जाल्ली आनी ते बसकेक दक्षिण गोंय खासदार विरियातो फर्नांडीस हाजीर आशिल्ले असो दावो आमदार कार्लोस फेरेरान केल्लो. मजगती दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस आनी आमदार कार्लोसाचो दावो न्हयकारलो. आपूण दिल्ली वचूंक ना आनी नेतृत्व बदलाविशीं कसलीच चर्चा जावंक नाशिल्ल्याचेय तांणी स्पश्ट केलें. काँग्रेसींतल्या नेतृत्व बदला वयल्यान आतां पक्षांतल्या ज्येश्ठ फुडाऱ्यां मदले मतभेद उक्ताडार आयल्यात. पक्षांत जाल्ले संघटनात्मक बदला विशीं सगळ्यांक पयलींच कल्पना आशिल्ली आनी हे प्रक्रियेत सगळ्या फुडाऱ्यांच्या मतांचो विचार केल्लो. हे विशीं दिल्लीत चर्चा जाल्ली आनी हे बसकेक दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हाजीर आशिल्ले असो दावो काँग्रेसीचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी केल्लो. मजगती कार्लोस फेरेरान केल्लो दावो विरियातोन न्हयकारलो. आपूण दिल्ली वचूंक ना आनी नेतृत्व बदला विशीं कसलीच चर्चा जावंक नाशिल्ल्याचे सांगीत कार्लोसान केल्ले आरोप चुकीचे आशिल्ल्याचे ताणें स्पश्ट केलें. I was aware that there was change was expected, and we were aware that there would be a change. We were expecting the change to take place quite some time back, not just now. Even our views were taken. Let me say this. You were in Delhi and all that. Of course we were in Delhi and everybody was taken, everybody's views. Not that it just came. Only the question was when it was. So don't let us not pretend kind all numbers sadly always on पडले म्हणून सांगता. Only the question the timing. वो सांगता ना तुम्ही पडलो बरं. जे ज्यांनी रिजायन दिला त्यांचे मिटिंगेक कितें डिस्कशन जाला सी वी हॅव तेंचे पासून कोणाचें कितें म्हणलें जाल्यार इवन द प्रेस वी हॅव ऑलरेडी डिसायडेड. आय हॅव ऑलरेडी सेड दीस इन द बिगिनींग
that we are going to sit. It's a Congress is a family. अजून एक्सेप्ट करू ना रेजिग्नेशन. So we will call them, we will sit with them and see whatever is possible to iron out any differences and work in a spirit of cohesiveness, because today our enemy is not our members in the family. Our enemy is on the other side. And we need to make sure that we put our act together so that we fight the big battle which is ahead. काल म्हाका राती खूब रिपोर्टरांनी फोन केलो, सो हांवें तें क्लिप मागले, प्रेस कॉन्फरन्सचे आयकलें. जो पळय एडवोकेट कार्लोस फेरेरा म्हणटा हांव गेल्लो, दॅट वॉज डेटेड 25 ऑक्टोबर 2025. आमकां सगल्यांक आपयल्ले तेन्ना, प्रॉबब्ली बिकॉज जिल्ला इलेक्शन येवपाचें आशिल्लें. आमचें प्रिपेर्डनस तातूंत मे बी कोणें कंप्लेन केला, बिकॉज एक फॅक्शन कंप्लेन करीत आशिल्ले. सो थंय when they took an assessment, we put an end to all this. We are prepared to fight this. आणि हे झील कितें म्हणटा ते चेंज ऑफ लिडरशिपाचें सगळें, there was no this at all. Everything was put to rest. Nothing at all. So what Carlos Ferreira is referring, I think so is incorrect. 25th Octoberचे, and this has nothing to do with that. Was put at rest. मजगतीं काँग्रेस पक्ष सोडून गेल्ल्या आणि जनतेन दिल्ल्या कौलाचो विश्वासघात केल्ल्या फुडाऱ्यांविशीं काँग्रेसीन आपली भुमिका स्पश्ट केल्या. पक्षांतर केल्ल्या फुडाऱ्यांक भविष्यात काँग्रेसी कडल्यान उमेदवारी दिवचे नात अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश तोडणकरान स्पश्ट केलें. जनतेचो विश्वासघात करून पक्ष सोडपी फुडाऱ्यांक काँग्रेसीत परतून प्रवेश दिवचे नात अशेंय तांणी सांगलें. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन 2022 ठामपणे निर्णय घेतलेलो आणि तो निर्णय आमचो तेन्नाचो अध्यक्ष राहुल गांधीन फुल्ली बॅक केल्लो आणि ताणें स्वता अनाउन्स केल्लें की गोंयांक हेजे फुडें जे कोण डिफेक्टर आसतले तांकां आमी केन्नाच रिनॉमिनेट करचे ना, तांकां पक्षांक प्रवेश करून घेवचे ना, तांकां तिकेट दिवची ना म्हणून. आनी एक लोकां भितर दुबाव आसा की आमी कदाचित तांकां परत घेतले काय म्हणून. आमी जो निर्णय घेतलेलो हो लोकांचो घेतलेलो निर्णय तो आमी इम्प्लिमेंट केल्लो आनी ह्या निर्णया भितर कसोच बदल जावचो ना. आनी तो निर्णय सामके ते गोंयचे लोक त्या निर्णयाक सारखे इमोशनली कनेक्ट आसात. सो हांव ह्या वेळार आश्वासन दिवपाक सोदतां की खंयच्याच डिफेक्टराक डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली खंयच्याच परिस्थितींत ना पक्षांक प्रवेश जातलो ना ताका तिकेट दिली वतली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एसटी राजकीय आरक्षणाचेर चर्चा सुरू आसा आणि जायत्या मागण्यांचेर सक्रियपणान विचार सुरू आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. एसटीक विधानसभे खातीर राजकीय आरक्षण दिवपा वांगडा दिल्लीत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. रिते मंत्रीपद बेगीनूच परतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मजगतीं 2027च्या वेंचणुके पयलीं एसटी राजकीय आरक्षण पुराय करतले अशें मंत्री रमेश तवडकर हांणी सांगलें. प्रदेश अध्यक्ष दामुणे संघटनेच्या बैठकीक आशिल्लो पार्टी ऑफिसान, ताची पुराय दीसभर काल संघटनेची बैठक सुरू आशिल्ली. हांव स्पेशली एनवायरमेंट मिनिस्टर भुपेन यादवजी वेरियस रिलेटेड इश्यूज ऑफ गोवा हे तांचे कडेन पेंडींग आशिल्ले ताज्या संदर्भात तांची भेट घेतली. डेफिनेटली हे प्रॉमिस टू रिजॉल्व दॅट. सेकंड हांव आमचे CR पाटील जे जलशक्ती मंत्रालयाचे मंत्री आसात तांकां मेळ्ळो. गोंयांतल्या संदर्भातले जलशक्तीचे वेरियस इश्यूज आशिल्ले. अप्रॉक्सिमेटली 250 crores जे सँक्शन जाल्ले आहा जुने डॅम्प आनी रिनोवेशन्स ताजे फंड्स डायरेक्ट फायनल स्टेजीचेर रिलीज जावना, प्रोविजनल सँक्शन जाल्ले. आनी ताज्या भायर वी आर सेंडींग द प्रपोजल्स फॉर द जो नदी शुद्धीकरण प्रकल्प आसा ताच्या अंतर्गत स्पेशली द साल रिवर हाजोय आमी प्रोजेक्ट रेडी करता. तो ताज्या खातीर सुरू आसा आनी इन्क्लुडींग द सांतिनेज नाला हाजो शुद्धीकरणाचो प्रकल्प जो आसा पयली तोय आमी ताजो DPR आनी हेज रेडी करपाक घेतला. इन फ्युचर हे दोन्ही प्रोजेक्ट तांचे करपाक हाज्या संदर्भातूय डिस्कशन तेजे कडेन आशिल्लें. सो ते तेंच्यांनी पॉझिटिव्ह म्हटलां की तेजे DPR ते धाडून दिल्या, पण डेफिनेटली दील थिंक पॉझिटिव्हली. ह्या मिटिंगे खातीर हांव दिल्ली आशिल्लो. सेम एसटी रिजर्वेशनाचेर तुमची मिटींग जावपाची आशिल्ली इलेक्शन कमिशन सुरू आसा, तांची खूब डिमांड आसा, सुरू आसा कंटिन्युअसली. आनी MT अशें आयकूंक येता मंत्रीपदाचें डिस्कशन जाल्यार एक न्हू जाल्यार 3 मंत्रीपदां कोणाक मेळपाक शकता अशें म्हणून आयकूंक येता. एक खाली आनी ती 3 खंयची दिवपाक लागलो म्हाका कळना. पूण डिस्कशन जाला CM हाजेर. हो विशय हांव फॉलोअप करतां, हो विशय मुख्यमंत्री फॉलोअप करता, हो विशय पार्टीचे अध्यक्ष दामो नायक तेय आमी फॉलोअप करता. आनी हो विशय आसा न्ही एकदांचो
गोंयांक सोंपपाक जाय लाँग पेंडींग डिमांड आसा हे सरकारान समजून घेतलें आसा सगळ्यांक खबर आसा पूण बिफोर इलेक्शन आणि त्यामुळे काल जरी मुख्यमंत्री जरी दिल्ली गेले तर या विशया संदर्भात आम्ही आज एक फूल डेलिगेशन जे आसा न्ही ते आमी शाजीक मेळपा आशिल्लें कारण ते फक्त डायरेक्शन दिवपाचें उद्देश आसा याद करपाचें आणि ते सुद्दां जे आसा न्ही फुडल्या सादारणशे एक 4-5 दिसां नंतर तो विषय सोंपतलो आणि त्यानंतर ते लागूय जातली आणि त्यामुळे म्हाका पुराय खात्री आसा 2027 जे आसा न्ही पॉलिटिकल रिझर्वेशन लागू जाता पूण नोटिफिकेशन जे इश्यू जे केले आसत जाय ती प्रोसेस आसा न्ही ती इलेक्शन कमिशन पार्लमेंट विशय सगळो कायदे जालो ताचो कायदे जालो म्हणटकच पार्लमेंटान आयलो राज्यसभेक आयलो लोकसभेक आयलो म्हणजे लॉ डिपार्टमेंटांतल्यान जो आसा तो कायदे पास जालो म्हणजे तातूंत आनी कांय उरूंक ना फक्त नोटिफिकेशन उरला आणि इलेक्शन कमिशनाक डायरेक्शन दिवपाचें सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे मंगळारा नायकावाडा कळंगूटच्या नाजरी रिसॉर्टाचो कांय भाग मातये भरवण केला हो भाग मातये भरवण करपाक अवजड मशिनांचो वापर केलो मातये भरवण करपाची कारवाय सुरू आसतना सुवातेर व्हड संख्येन पुलीस तैनात केल्ले नाजरी रिसॉर्ट कळंगूटचा आमदार मायकल लोबो हांचे कडेन संबंधित आसा अशें कळटा गोंयांत 24 वरां निवळ उदका पुरवण करपाचे दावे चालू आसतना सांगे तालुक्यांतल्या तळसाय गांवांतले वास्तवताय ताचे उरफाटें चित्र दाखयता एके वटेन हो गांव साळावली धरणाच्या कुशीक वचला जाल्यार दुसरे वटेन गांवचे लोक अजूनय निवळ पिवपाच्या उदका खातीर त्रास काडटात तळसाय गांव अजूनय मुळावे सुविधांपासून वंचीत आसा असो आरोप खुबळिल्ल्या गांवकारांनी केला पळयात जायना न्ही हे मरे आमी हातपाय मोडोन पडल्या ते कोण घेता आमची एंट्री सरपंच सांगले करता म्हणटा फोन करना म्हणा हांगा ना येवन ताका येवन पळय ताका म्हणटा आतां कितें करप काय म्हणा जीव दिवपाक म्हणा घरा फुड्या वचून आनी खाता खंयचे असले मसले घालपाक पळयले उदक पिता म्हणल्यार तें उदक पिवपाक गेल्यार उलटिल्लें उदक म्हणटा मेन न्हू कोण येयला आमकां उदक पिवपाक म्हणटा ना आमकां रांदपाक खाणा खावपाक म्हणटा हें खाता भायशी फाडयलें करता म्हणटा म्हणून तें करून दिना अशें करून आमकां सामकी त्रासान उडयल्या तेंच्या साळावले धरणाचें उदक पुराय गोंयची तान भागयता पूण ह्या धरणाच्या कुशीक आशिल्ल्या तळसाय गांवांतले लोक मात आयज मेरेन एक थेंब उदका खातीर वनवास काडटाना दिश्टी पडटा फाटली सुमार 50 वर्सां जाली नितळ पिवपाच्या उदकाचो प्रस्न गांवच्या लोकांक सतायत आसा सरकारी फुडारी पंचायत फकत फटीची आश्वासनां दितात खंय फकत करताच करया बांदता म्हणटा मात प्रत्यक्षात कांयच ना आमी म्हातारे जाले येयल्ले दिसा आमी दुयेंत पडटात उदक येता हळडुळे आनी काळे उदक पिल्यार उलटी येता आमी जीव दिवपाचो करप तरी कितें थळावे जाप मागतात गोंय उदकाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर जावंक ना दर गांवांत ताज्यो देखी मेळटात तळसाय गांव हातूंतलोच एक जाला हो गांव अजूनय वनवास काडटा मात आनी कितलो तेंप हाताच्या कांकणांक हारसो कित्याक तुमीच पळयात तळसाय गांवचे लोक कशे गसगशीत बऱ्या उदकाक ताणेल्यात ते उदकाचे चड त्रास आनी आमकां हांगा कितें करता म्हळ्यार एक जनावरां भरपूर लागता गये दुखत सगळें कांयच करपाक दिना काय लोक आनी आमकां हांगा चार बडकां कितें केलें तें खावपाक दिना अशें त्रास आनी हे सरकार कोण येयले जाल्यार आमकां हे उदकाची सोय करता म्हणटा म्हणून ते करून दिना अशें करून आमकां सामकी त्रासांक उडयल्या तेंच्यांनी आतां उदक तुमकां खोदवळीत म्हणटा हेल्थाचे कांय प्रॉब्लेम जायना तुमकां जायना न्ही हे मरे आमी हातपाय मोडोन पडल्या ते कोण हें जाता कोणा हें जाता कोणा तें जाता कितें जाता म्हटल्यार कांय ना कोण घेता आमची एंट्री हे भाई आमी उदक खावपा म्हणटा ना हे भाई उदक खाता म्हणून आमी पळय म्हणटा उदका पळया म्हणून येवन कळ्ळें
तिथे जाऊन बघ कोणी जे आमदार दिला हे काय नाही कोण हे करणार स्वतः म्हणता म्हणा कोण करणार म्हणून हे उद्या आमची नका सांगणार काय सरपंचा सांगायला करत म्हणता म्हणा कोण करणार म्हणा हांगा ना येऊन टाकू येऊन पळय टाकया म्हणा पळय नका आज पळय आम्ही उदका नागो आता सरपंच आमी चौकशी केली सरपंच म्हणटा कितें बांदया कितें आमदार सांगलें आमदार म्हणटा बांदया ना म्हणटा कोण बांदया रस्ता आमकां सामको वचपाक आसली आसा करया ना कोण म्हणना म्हणलें पळया म्हणलें आतां आनी ताका नाका म्हणलें आमी बरी आसा कितें बांदया म्हणल्यार तांची वाट पळय पळय म्हणल्यार आमी आतां बेजार येयलें म्हणलें आतां कानाक ना सांगता म्हजे फुड्याक त्या पर्सेंट सांगा म्हणून आमकां आमी शिक्षण ना कांय ना म्हणून कितें तुझे गरम फळान आमी पोट भरताय कितें जनावर येयले तांकां उदक ना पाणी ना कांय ना कितें आतां कितें करप काय म्हणून जीव दिवपाक काय म्हणून घरा फुड्या वचून हा हांगी घर 10-15 कितले आहा रे 15 घरां आहा 15 आसत्यार घरा आमकां येवपा रस्तो सारको ना उदक पिवपा सारकें ना हांगा उदक पिता म्हणल्यार तें उदक पिवपाक गेल्यार उलटी येयल्यान जाता हे उदक कितलो वेळ येता 10 मिनटं रे आनी मागीर 10 मिनटां पावता तुमकां ती जावना तेंका बरें काळे पळय काळेले खूब टायमा मागीर निवळचें हे सगळें काळें उदक आनी नाल्ल हें नाल्ल खंयचे पिता मागीर आमी बायचे आनी कांयच ना बायचेच उदका लागून त्रास जायना सारको अरे उदकाला त्रास जाता रे आमकां हेच आनी मागीर उदक खंयचें उदक सगळें आमकां ट्रेनफर न्हू गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कुर्डीकार. सांगे तालुक्यातल्या बंकाळ गावातल्या लाकडी फुलाची अवस्था आणि तळसाय गावातल्या पिवपाच्या उदकाचो खर उणाव प्रसार माध्यमांतल्यान मुखार आयल्या उपरांत आता या प्रश्नाचेर दखल घेतल्या. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी दोनूय गावांक भेट दिवन थळाव्या गांवकारांकडेन संवाद साधलो. ह्या वेळार नागरिकांच्या प्रश्नांचो आढावो घेवन संबंधित प्रश्न बेगोबेग सोडोवपाचो यत्न करपाचें आश्वासन तांणी दिलें. पळया सर आज तुम्ही विजिटाक गेल्ले बळकण आनी तळसाय सो कितें पळयलें तुमी पळय आमी जेन्ना तुमी न्यूज मारलेलो हेरल्डाचेर आयलो की थंय आतां इतलीं वर्सां जालीं आमचें लिबरेशन जालां आनी हो लोक जो रावता थंयसर तांचो पूल जो लाकडाचो आशिल्लो तो पावसान व्हांवनूय गेल्लो आमी पळयला ते आतां बांदपाक सोदता आनी आमी म्हणटा तर आमचें गोंय शार हो आमचे भारत देश डेव्हलप जाला आनी ह्या लोकांक तर अजून पूल ना क्रॉस करपाक भुरगीं इश्कोलाक वचपाक तर त्रास जाता जाल्यार खंय ना खंय आमी फाटीं पडले ह्या लोकांचो कुयदाद घेवपाक तांकां सुविधा दिवपाक. सो आमी स्वताय आयले पळोवपाक की कसो हो पूल कन्स्ट्रक्ट करूंक जाता पळय तो. कायदे बिदे आसतलेच पयशे लागतलेच बट हो तर करपाक जाता कित्याक आतां पावस आयलो आतां पावसा पयलीं करपाक जायना. सो त्या म्हणसर पावसाच्या टायमार आमी एक प्रयत्न करून एक उपाय सोदून सारको पावस जातकूच बांदूंक जाता जाल्यार त्या लोकांक खूब फायदो पडटलो. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी जेन्ना दुसऱ्या गांवांत गेले थंय तांकां उदक ना ज्यो बांयो आशिल्ल्यो त्यो सारक्यो पिड्डेर जाल्या त्यो अनपोर्टेबल सारक्यो उदक पिवपाक जायना तांबडे जाल्ले आसा आनी तांकां पळय म्हाका दिसता सरकारान बोरवेल बांदलेली ती फक्त सुमार अर्दें वर तें उदक येता आनी मागीर बंद जाता. म्हाका दिसता उदक तर आयच्या तेंपार लोकांक पिवपाक ना जाल्यार खूब प्रॉब्लेम जातले. त्या खातीर हे दोनूय विशय आमी सरकारा कडेन डिफरंट डिपार्टमेंटा कडेन कशें सॉल्व करपाचें ते जितलें जाता तितले बेगीन ताका एक सोल्युशन काडपाक आमचो प्रयत्न आसता. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श